नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. कितल्याशाच पालकांक +92 कोड नंबरा वयल्यान फोन कॉल येतात. काल आनीक एकल्याक आयलो. भुरग्याक किडनॅप केला म्हण सांगून तोपी घालपाचो प्लान. सादूर पालकांनी काल कॉल रिकॉर्ड केला. कॉला विशीं कागाळ घेवन पालक हणजूड पुलीस स्टेशनार पावले. एसपीनूय दखल घेतल्या. असल्यो केशी टेलिकॉम खात्याच्या चक्षू पोर्टलार रिपोर्ट करूंक लायल्यात. यस, ये शाशा शनरिया, ये क्या लगते हैं आपके? क्या हुआ? क्या हुआ? साशा सनायरा क्या लगती है? नहीं, क्या हुआ पूछ रहा हूँ मैं. अरे भाई साहब बताओ ना, सीबीआई ऑफिसर बात कर रहा हूँ, एसपी अनिल कोहली थाना से बात कर रहा हूँ. मैं सीबीआई अफसर बात कर रहा हूँ. गोयल से बात कर रहे हो आप? हाँ, तो आपको क्या ये हुआ वही पूछ रहा हूँ ना मैं. वही तो सर कह रहा हूँ ना, आपकी बेटी कहाँ पे है, आपकी डॉटर कहाँ पे इस टाइम कहाँ पे मौजूद है, ये पूछ रहा हूँ सर. आपको कहाँ मिली वो? अरे मिली है तो मैं बताता हूँ ना सर, आपकी डॉटर इस टाइम कहाँ पे है मौजूद है. वो बाहर गई है. अरे बताता हूँ ना मेरे भाई, वो पकड़ी गई है. आप गोयल से बात कर रहे हैं ना? वो ड्रग्स की है, 4-5-6 लड़कियों ने ड्रग्स किया, ड्रग्स करती पकड़ी गई. अभी क्या करना है, इसको छुड़वाना है या आपकी बेटी है क्या है, उससे बात करना चाहती तो मैं आपकी बात करवा देता हूँ. वो कहाँ पे गई थी लास्ट टाइम, कहाँ पे गई थी, किस? वो बाहर गई थी, मगर अभी मालूम नहीं ना. अभी ये टाइम पे, ये मोमेंट पे कहाँ है वो मैं कैसा बता सकता हूँ. अभी आप बोल रहे हैं कि आपके पास. आप बोलेंगे तो सर तभी बताएंगे ना. इसको छुड़वाना है, जेल में डालना है, मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ. पकड़ी है तो छुड़वाना ही होगा ना. अरे मेरे साथ वीडियो कॉल में बात कर लो यार सर. एक दफा मैं आप फेस टू फेस बात करना चाह रहा हूँ. ठीक है, ओके. आप हेलो हेलो हेलो. जी बोल. मैं कह रहा हूँ वीडियो कॉल में बात करो मेरे साथ. आप प्यारे लाल हो? अरे बताता हूँ ना, मेरे साथ वीडियो कॉल में बात करो, पूरी डिटेल बताता हूँ, आमने सामने बैठ के मेरे साथ बात कर. अरे भाई, ये और किसी के साथ खेलो आप लोग. यहाँ पे गोवा में सबको मालूम है ये सब तुम्हारा फ्रॉड है करके. सो इट इज सो थ्रेटनिंग एंड सो स्कॅरी. आयज म्हाका फाल्यां आनीक कोणाक जातलें. आय हॅड दॅट मच ऑफ गट्स टू कम टू द पुलीस स्टेशन एट वन्स. कोण मे बी गाडी चलोवंक नको, कोण मे बी नोको टू कम टू द पुलीस स्टेशन, ओ तांकां पुलीस स्टेशन पयस आहा. And they must be not knowing this is a fraud call and this maybe they wanted to take some money from me. So हांव तरी मातशी एडुकेटेड आहा म्हणून हांव जाणा की आय हॅव टू कम टू द पुलीस स्टेशन एंड चेक. बट म्हाकाय तेच म्हणूंक लागलो. हांव सरप्रायज जालो की म्हाजे चेड्याचें नांव कशें कितें सांगलें तेंच्यांनी. ताका लागून म्हाका हें दिलें कितें तरी हें आहा म्हणून, फेक कितें तरी आसा म्हणून. हांवें मागीर तो म्हणलो, चेडो म्हणलो तुजो भितून आतां येडो उलोवंक दिता. हांवें म्हटलें ओके म्हटलें. मागीर कळ्ळें म्हाका तें. हांवें सोमतें कट केलो. And they are using VoIP protocols. They are using online platforms where they can hide the actual number and use international numbers, ISD calls. These calls may or may not be originating within India or outside India, so that is still subject of investigation. But my advisory is that I've already shared it on Twitter also, that parents should not panic if they receive such kind of calls. They should first verify where is their child right now and what is he doing and whether he's all right or not, and then they should with a lot of patience talk to whoever is calling and try to extract maximum information from him. Because if you bluff with him that okay, give me the account number from where we have to deposit the money, and if you give that account number to cyber police station, we can it can help us to trace that person. So I would advise that parents, you verify the authenticity, verify the genuineness of their claim and make sure that your child is safe. मुख्यमंत्र्यान मंत्री सुदीन ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो. मडकयच्या बीजेपी मंडळाची मागणी. दक्षिणेक कांय बीजेपी कार्यकर्ते जाय तशे वावरूंक ना म्हणून लोकसभेचो उमेदवार हल्लो म्हण सुदीन उलयिल्लो. बीजेपीचे कार्यकर्ते फुर्योज. विधानसभेक खंय मोगोक 13,000, बीजेपीक 4,000 मतां मेळिल्ली. 17,000 मतां मेळपाची ती देंवली कित्याक काय म्हण प्रश्न. मुख्यमंत्री किंवा आमचो अध्यक्ष प्रत्यक्षान भोवले, मिटिंगो घेतल्या. त्या मतदारसंघातले आमदार किंवा मंत्री हांचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात रात दीस वावुरल्या आनी हो असो कसो आमचे आरोप करूंक शकता. ताका लागून आमची मागणी आसा
भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची आणि आम्ही मडकई मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांची की हे मनशाक मंत्रीपदा वयल्यान तात्काळ काडचो. कारण जो आमचो 2022 विधानसभेचे मतमोजणी पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक 4000 मतां पडिल्ली आणि मोगो पक्षाक 3963 मतां पडिल्ली. 13,963 मतां पडिल्ली. तर टोटल 17,963 मतां ही पडिल्ली जाल्यार हे कित्याक कमी जाली आणि ती कमी जाले ताचे खापर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे मारले वता. ही चुकीची गोष्ट आसा. मतदान मॅक्झिमम जावचें हाजे खातीर भारतीय जनता पार्टीक मतदान जावचें म्हणून आपलें काम केल्लें आसा आनी हो सांगता की हांगासर कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें ना हें ताका दिश्टी पडना. मजगती सुदीन म्हणटा आपणे बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक कांयच म्हणून नाशिल्ले. आपणे आपले मोगोचे कार्यकर्ते काम करपाक कमी पडले अशें म्हणिल्ले. नगर परिषद जाल्ली तुमी तांकां दोश दिला म्हणून खंयच्याच बीजेपी कार्यकर्त्यांक दोश दिवना आनी बीजेपी कार्यकर्त्यांच्या विशयी हांवें कांयच उलोवना. इतलेंच उलयलां हांवें. तुमी मातसो म्हजें कॅप्शन वाचा. हांवें बीजेपीचेर कांयच उलोवना आनी बीजेपीचे कार्यकर्ते हांवें म्हज्या कार्यकर्त्यांचे कमी पडले हे उलय. तुमचे कार्यकर्ते भाजपा मतदारसंघात कमी पडले अशें तुमचे सगळे मतदार. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी साहिल मांद्रेकार. मडगांव पालिकेच्या LDCन केल्ल्या 17.5 लाखांच्या फ्रॉडाचेर मडगांव पालिकेत खासा बसका. फेस्ताच्या फेरयेची फी भायले भायर मारली म्हण बसकेत बोवाळ. निमणे पालिकेन पुलीस कागाळ आनी रिकव्हरी सुटाचेर कायदेशीर सल्लो घेवपाचें थारलां. त्या LDCन खंय चीट बरोवन रक्कम हप्त्यांनी फारीक करपाक सुविधा मागिल्ली. पालिका तयार ना. ताणें आपलो म्हणजे सीओच्या भायर बसता तो पावर मिसयूज करून घेतलो. तो हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे तुका सांगला पयलीं आमच्या वार्डांतले चडशे लोक फेस्ताचे सगळे खाजेकार बोमाडेकार आनी कोण जायंट विलवाल आसूं सगळे आमच्या वार्डांतले लोक गरीब लोक ते सांगताले. तो डायरेक्ट सांगतालो खंय आपल्याक प्रेसिडेंट थोडे पयशे फोन करप बेगीन ती पयशे आनी सीओ आपलो त्रास करता म्हणून. हे थोड्या कडेन रिकॉर्डिंग सुद्दां आसा. ते तो कसो उलयतालो जर शिवून सांगला तो कशें सांगपा लागलो. टेबलार बशिल्लो आतां विचारून फायदो ना. आतां मेन म्हटल्यार मेन आमच्या कलीग कौन्सिलर दादान सांगला FIR जावपाक तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय आनी जाता ते कोणी जितले कोण तांकां सगळ्यांक नामो काड रिकवरी सगळ्यांक हें कर. इतले दीस केल्या पळय तातूंत आयचे रात वचले न्ही तातूंत कितें जावपाक ऑलरेडी जाला तर ताका एब्सोल्युटली करेक्ट. सोमारा हॉलिडे मंगळारा जातले. नवे शिक्षणीक धोरण लागू करपा विशीं कांय कोफुजावां आनी दुबाव आसात. सगळे इश्यू सुटावे करतले म्हण शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे सांगता. पालक शिक्षकां बरोबर तालुक्यांनी बसका चल्ल्यात. शिक्षकांच्या ट्रेनिंगेचेर खंय फोकस. 18 जूनाक ट्रेनिंगे खातीर मॅथ्स आनी सायन्सच्या 80 शिक्षकांची पयली बॅच बेंगलोर II सायन्सांत वतली. सगळे तालुके कवर जाले. सगळ्या स्कुलांक किंवा टिचरांक हेडमास्टरांक बारीक बारीक कितें क्वेरीज आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो सॉर्ट आवट जाल्या. तांकां एक मेजर एप्रिहेन्शन आशिल्लें टिचर्स आमी दितले काय ना ते. तांकां आमी क्लियरली सांगलां की जर एन्टायटलमेंट आसा जाल्यार टिचर 100% दितले. दुसरी एक क्वेरी आशिल्ली सांजचे म्हणल्यार वगीच टायम वाडटलो. पेरंट्साकूय क्वेशन आशिल्लें की भुरगे जेवतले कितें कितले पर्यंत सांजचे रावतले. ते आमी सारके क्लॅरिफाय केला की आसा तशेंच टायमींग पासून दवरले जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना. आनी इतलें आमी सांगलां की आमी हे कितें न्यू एज्युकेशन पॉलिसी कितें नवे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता ते इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टुडंट्स. भुरग्यांक फायदो जावपाक जाय. आनी त्या बरोबर सेक्रेटरी सर आमचे प्रसाद लोलयेकर सर सदांच इतलें सांगता की खंयचोच टिचर सरप्लस जावचो खंयच्याच टिचराचो कितें इंट्रस्ट आसा तोय आमी प्रोटेक्ट करतले. आनी हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सराचो आमकां पूर्ण तेंको आसा. तो कितें करता ते अंडर हीज गायडन्स आमी करता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की आमी वेवस्थीत फुडें वता. आमी कितल्योश्योच गोश्टी फुडें व्हरता
आता खुबशे लोक विचारता की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजे पुस्तक ते सिलेबस पोर्शन आमी थोडे हेवटेन तेवटेन कर्टेल करतले आनी कितें चेंज. मेन आमचो एम्फसीस आसतलो तो टिचर ट्रेनिंगाचेर. आनी टिचर ट्रेनिंगाक आमची सायन्स आनी मॅथ्स टिचराची पयली बॅच आतां बेंगलोराक वचपाक 18 तारखेक भायर सरतली. तांकां हे स्पेशल ट्रेनिंग इन रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन लायक इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर हे तांकां ट्रेनिंग दितले. सो अशे तरेन स्लो करून आमी सगळे NEP इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता. इतले मजगती स्वयंपूर्ण परत सुरू जाता. मंगळारा 10:30 वरांचेर मुख्यमंत्री शिक्षण आणि शेतकी विशयाचेर उलयतलो. And as you all know, now the model code of conduct is lifted out. The Swaympurna Goa program will be revived with full vigor, double vigor. And for this purpose, as you all know that under Swaympurna Goa program, every month we have a webinar, live interaction of the Honorable Chief Minister or any other Honorable Minister, and they address on different subjects, different themes to whole of Goa through the Panchayat offices, municipalities and all the Swaympurna Mitras and concerned departments and general public attends that program. In order to have now this revive this Swaympurna Goa program, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant will have a live interaction webinar tomorrow at 10 o'clock. He will address from his official residence at Mahalakshmi. All the Swaympurna Mitras will be present in all the respective village panchayats. The main theme on which the Honorable Chief Minister perhaps would speak is on education and agriculture in Goa. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. क्विटाक मरण आयिल्ल्या भारतीय कामगारांच्यो बॉडी घेवन भारतीय वायुसेनेचे C-130J विमान सकाळीं कोचीत देवले. क्विटाक 6 मजली बिल्डिंगेंतल्या लेबर कॅम्पांत उज्याच्या घडणुकेंत 50 कामगारांक मरण. 45 भारतीय, तिसावयर केरळचे, 2 तामीळ, आंध्र, पंजाब, कर्नाटकांतले कामगारय आसात. केंद्र आनी केरळ सरकारान कामगारांच्या फामिलीक अर्थीक आजार जाहीर केला. रायबंदराची सोलर फेरी उदकांत. ऑक्टोबर 2022 रायबंदर ते पणजे मेरेन सोलर फेरीचे उक्तावण केल्लें. मात 2 वर्सां जायत आयलीं तरी सोलर फेरी आसा तशी जाग्यारूच. 4 कोटी मोडल्यात, मात लोकांक कांयच फायदो ना. आतां ती पर्यटन खात्याक दिवन उडोवपाची म्हण न्हंय येरादारी खात्यान थारायला. मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. ही माझ्या फाटल्यान तुमी पळयता ही सोलर बोट ही ऑक्टोबर 2022 ऑक्टोबरान हांगा युनियन मिनिस्टर गव्हर्मेंटांतले येवन तशेंच आमचे CM आनी रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर हेंच्यांनी ही बोट हांगा लॉन्च केल्ली. ही गोंयांतली पयली सोलर बोट आसली आनी अशें सांगलेलें की जेन्ना लॉन्च जाली तेन्ना ही पॅसेंजर बोट म्हणून तेंच्यांनी सांगलेली. ही जी सर्वीस जे रायबंदच्यान हांगा जे लोक कामाक येता तांकां इजी जावपा खातीर ही बोट आसली. आतां ऑक्टोबर 2022 ते आतां 2024 ही 2 वर्सां जाली. ही फेरी बोट लोकांक काय हाडूंक ना, काय तेजेर ती हांगासल्या एका जाग्यार हालोवंक सुद्दां ना. आनी तुमी पळयसा गेली 2 वर्सां ही सोलर फेरी आहा. ही हेज्या पयलीं आमी प्रुडंटान हो रिपोर्ट केल्लो की हो गव्हर्मेंटान एक व्हायट एलिफंट म्हणून हो कित्याक तेंच्यांनी हाडून दवरला पण तेजो कांयच यूज जायना. काल रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हेणे सांगले की फेरी इज नॉट, आमी सोलर फेरी वापरून पयली सगळ्याक आमी फ्री सर्विसीस दवरली जर जाय जाल्यार सोलर फेरीची जाली ना, कारण तातूंत भितर आमची 2 व्हिलर 4 व्हिलर वचना. एंड इट इज ओन्ली फॉर पॅसेंजर. सो ती सोलर फेरी हायब्रीड फेरी म्हूण केल्ली पयलीं ती हांगा वायबल जाली ना. आमी पळयतात ती खंय कोणाकय करून रेवेन्यू अर्निंग कितें करपाक मेळटा फॉर टुरिजम पर्पज. फॉर पॅसेंजर पर्पज वी ट्रायड 2-3 म्हयने आमी चलोवन पळयली पण ती वायबल जायना आनी कोण पॅसेंजरय मेळना. आतां पळयता ती टुरिजमाक वापरपाची पळयता आमी. आतां तेंच्यांनी डिसिजन घेतला की ही फेरी आतां टुरिजमाक वापरपाक दितले म्हणून. तुळशीदास च्यारी हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. सांतिनेज नाल्यांत कोयर उडोवचो न्हय म्हण WRDन रस्त्या कुशीच्या नाल्याचेर जाळी मारूंक सुरवात केल्या. कोयरान नालो तुंबतालो. नालो मांडवीक मेळटा थंय गाळ भरिल्लो, तोय काडपाक सुरू. कांय दिसां फाटीं मुख्यमंत्र्यान नाल्याची पळोवणी केल्ली. 56 आस्थापनां घराब्यांक सिवेज कनेक्शनां घेवपाची शिटकावणी दिल्ली. त्या उपरांत कारवाय.
आम्ही सध्या असा सांतिनेज क्रिका कडेन आम्ही फाटी रिपोर्टूय हाडलो की सांतिनेज क्रिकाची सध्याची परिस्थिती कितें आसा की मेळटा तशे लोक सांतिनेज क्रिकान सिवेज सोडटा जावं कोयर हाडून उडयता. आमी हांगासर फाटल्यान पळोवपाक शकता की हांगा सध्या सांतिनेज क्रीक जंय रस्त्या कडेन सांतिनेज क्रिका कडेन पॉसिबिलिटीज आसा की लोक हांगासर कोयर उडोवपाक शकता. त्या जाग्याचेर सध्या WRD आसा तेंच्यांनी काम चालू केलां आनी WRDच्या डिपार्टमेंटा वतीन हांगासर जे नेट आसा ते घालता ते आमकां दिश्टी पडटा. कारण चडशे लोक अशे जेन्ना रस्त्या सायडीक जेन्ना जागो मेळटा तेन्ना लोकांक संवय आसता की थंय कोयर उडोवप आनी थंयसर म्हणून जेन्ना फाटी सीएमान स्मार्ट सिटीचें इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना सीएमान सांगिल्लें की सांतिनेज क्रिकाचेर अशें कितें तरी जातलें आनी तेंच्यांनी जे WRD डिपार्टमेंट आसा तेंकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले. तेजे मागीर आमी आतां सध्या पळोवंक शकता की हांगासर जे सांतिनेज क्रीक आसा थंयसर अशें नेट घालपाचें काम चालू आसा जाणे करून जेन्ना लोक अशे रस्त्या कडेन तेंकां लागीं इजी पडटा की कोयर उडोवचो क्रिकान तो तेंकां उडोवपाक मेळचो ना. आमी फाटल्यान पळोवंक शकता की कशा तरेन हे जे नेट आसा ते घातला आनी अशा तरेन जे अशे पॉयंट्स आसा ते तेंच्यांनी वेगवेगळे पॉयंट सोदून काडले आनी थंयसर अशे तरेन नेट घालपाचें काम जाताना आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच सीएमान सांगिल्लें की मांडवीन डिसिल्डिंगाचें काम करपाची गरज आसा आनी ते डिसिल्डिंगाचें काम सुद्दां WRD डिपार्टमेंटान चालू केलां. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. धारगळे सुकेकुळण ते मोपा विमानतळा मेरेनच्या मोपा लिंक रोडाचें काम 95% मायज पुराय जाला. फुडल्या 2 म्हयन्यांत 15 ऑगस्ट मेरेन रस्तो उक्तावणाक तयार. 80 कोटी मोडून विमानतळाक डायरेक्ट कनेक्ट करपाक हो रस्तो बांदपाक घेतिल्लो. पुराय रस्तो 6 किलोमिटरांचो. तातूंत 3 किलोमिटर फ्लायओव्हर पूल. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्टाक जे लिंक रोड जे कनेक्ट जावपाचे आसा त्या रोडार हांव आसा. सद्या तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार हेजे फाटल्यान ब्रीज दिसता हेजे खाला जे आसा नॅशनल हायवे 66 आसा आनी 95% हाचें काम पुराय जाल्लें आसा मोपा लिंक रोडाचें. हालींच जेन्ना मिनिस्टर आयिल्ले सेंट्रल मिनिस्टर तांच्यांनी अशें म्हटलेलें की एप्रील मेरेन जातले म्हणून पूण अजून मेरेन हे हँड ओवर करपाक आयिल्ले ना. हे जे लिंक रोड आसा टोटल 6 किलोमिटर आसा आनी तातूंतले 3 किलोमिटर जे आसा जे ब्रीज आसा आनी बाकीचे जे 3 किलोमिटर आसा ते ग्रावंड म्हणजे जमनीक लागून वयता अशें हाचे आसा. आनी 80 करोड हे हाचे फूल कॉस्ट जे आसा 80 करोड. हे लिंक रोड जे आसा फक्त मोपा एअरपोर्ट जे येतले वयतले हांच्या खातीर आसा आनी जे लोकल आसा तांच्या खातीर हे अजिबात फायदो ना. जे सकलच्यान जे आतां सद्या येरादारी सुरू आसा थंयसर खुबशे एक्सिडंटां जातात. एक्सिडंटां जावन खुबशे जाणांचे मरण सुद्दां पाविल्ले आसात. सो एकंदर हे जे मोपा लिंक रोड जे ब्रीज बांदपाक आयल्या सुकेकुळण धारगळ हांगा खंय तरी बेगिनात बेगीन जर इनॉग्रेशन जर जालें जाल्यार मोपा एअरपोर्टाक वचपी जे लोक आसात जे ट्युरिस्ट आसात सगळे ते सगळ्यांक हांगाच्यान वयतले पूण खालाच्यान जे गांवांतल्यान जे आतां सद्या येरादारी सुरू आसा थंय जावचें ना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. काल भौशीक रक्तदान दीस. त्या निमतान गोंय राज्य ब्लड ट्रान्सफ्युजन कावन्सील आनी गोंय राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटीन गोंयांत रक्तदान कॅम्प घडोवन हाडपी संस्थांचो भोवमान केलो. गोंयांत आतां चडशे लोक रक्तदान करूंक मुखार येवंक लागल्यात. कार्यावळीक भलायकी संचालक रुपाल नायक उलयली. 2004 and it's been 20 years, and in these 20 years we have made lot of progress in the field of blood donation. Now people are coming forward to donate their blood, so this shows the awareness which has been put in the community. It also shows that we are having 5 blood banks which are registered with us, 3 in public and 2 in private. We are doing lot of blood donation camps and we are having blood donation vans also with us. Our laboratories are well equipped for storage of blood. Also the separations of the blood components are also there. The blood donation is needed in road traffic accidents, say trauma. We also need this in the this thing of pregnant obstetrics, like postpartum hemorrhage. We need this in cancer, where anemia is also there. We also need these things in hemophilia
and also other blood diseases also. With this, I say thank you. I urge people to donate their blood. So from the year 2005, where we had only 11,854 units being donated, we now have increased to 28,561. So this is a marked improvement in our blood donation, and as you know, each unit can save up to 4 lives. So please go ahead and continue this progress and increase more number of people coming forward to donate blood. दोन 2024ची फामाद युरो कप सर्त 15 जुनाक सावन म्युनिकात सुरू. पहिली मॅच अंदूचे आयोजक जर्मनी आड स्कॉटलँड. 2021 इटलीन इंग्लंडाक मारून सर्तीचो खिताब जोडिल्लो. अंदू युरोपांतल्यो 24 टिमी सर्तीत वांटेकार. 6 गट, दरेक गटांत 4 टिमी. फायनल 15 जुलयाक. सगळ्यांची नजर रोनाल्डोचो पोर्तुगाल, फ्रांस, इंग्लंड, जर्मनीचेर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.